प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 3रो विसवोर, वोड 7 ते 12 पर्यंत. Mark chapter 3 verses 7 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं कोडसरून गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेयांतावन, जेरुसालेमासून, इदुमियांतावन, जॉर्दानाचे पेले तोडीतावन आनी तीर आनी सिदोन हांच्या भोंवतणच्या लोकांची ओड उरपूंच तो करतालो तें आयकून ताचेशी आयली. ते लोकांचे उरपोंजेक लागून ती आपणाक चिड्डून उडयत म्हूण आपणाक एक ओडें तयार दवरूंक ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो कोरी देखून वायटाकारां आसली तितली ताका हात लावंक ताचेर पडटाली आनी मेडे आत्मे ताका पळे ना फुडें ताच्या मुखार पांयां पडून हुयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावं तो खऱ्यान तांकां शिडकायतालो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू जेन्ना तो सिनागोगान देव मंदिरान शिकयतालो आनी थंयसर ताणें एका मनशाक देंवचारांतलो पयस केल्लो. ताका एका मनशाक जो हात सारको नासलो, ताजो हात सारको नासलो, ताका बरो कोत्ता. साबाताच्या दिसा थंयसर फारिजियो आनी हेरोद पाचायचे लोक सगळे बरोबर जातात आनी जेजूक जिवेशी मारपाक अशें तयारी करतात, प्लॅन करतात. आनी जेजू थंयसर सोडटा आनी आतां तो दोर्या लागीं वेता आनी लोक ताच्या फाटल्यान लागतात. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू दोर्या लागीं वेता थंयसर आतां इतलो लोक भरोन येता, इतलो हजारांनी लोक भरोन येता की जेजू आतां ताका एके भाशेन लोक ताका चिपडून उडोवन नाका उडोवपाक पासत तो एका व्हड्यान वेता आनी व्हड्यान थान थंयसर लोकांक शिकोवन दिता. भाव भयणींनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता की जेजू जेन्ना थंयसर हजारांनी लोकांक शिकयता, लोक हजारांनी ताच्या फाटल्यान येता, तो तांकां शिकोवन दिता आनी इतली मजा मागता. आमी सगळे म्हणटा की ओय तो जेजू, तो खरेंच देवाचो पूत, देखून तो सगल्यो मिलाग्री करता. पूण भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो ताजें काम कशें आसलें. तो शिकयतालो, तो प्रवासान करतालो आनी तेज्या उपरांत तो लोकांक पेकोणी दितालो, अजापां करतालो, लोकांक मिलाग्री करतालो. आनी तेच भाशेन भाव भयणींनो, आयज जेजून आमकां कितें सांगलां. आयज जेजू म्हणटा आमकां, जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता, जो कोण ताच्या उतरार रिगून रावता, जीं कामां ताणें केल्लीं तीं आमी करूंक पावता आयज. कित्याक जेजून सांगलां, जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता, जुवांचो 14 विसवोर वोड 12 तो कितें म्हणटा, जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता, जो कोण ताच्या उतरान रिगून रावता, तो म्हणटा ज्यो वस्तू ताणें केल्ल्यो तोय करूंक पावतलो आनी ताजे वण व्हड वस्तू करूंक पावतलो. भाव भयणींनो, जेजून कितें केलें? जेजून लोकांक पेकोणी दिली. ताणें जो मेल्लेल्यांक ताणें पुनर्जीवन केलें. जो लोक भुको आसलो तांकां ताणें जेवण दिलें. जो कोण थोंटो आसलो ताका पांय दिले. जो भेरे आसले ताका कान दिले. जे कुड्डे आसले तांकां दोळे दिले. असली सगळीं कामां जेजून केलीं जेन्ना ह्या संवसारान आसलो. आनी तो म्हणटा, जो कोण ताजेर आयज भावार्थ दवरता त्या लोकांनी तेंच करूंक जाता. जेजून कितें केलें? जेजून लोकां मदें देंवचार आसले ते देंवचार काडले. जेन्ना जेजू शिकयतालो तेन्ना जो लोक ताजें उतर आयकतालो आनी जो लोक ज्या लोकां मदें देंवचार आसलो ते देंवचार भायर सरून धांवताले, कित्याक ते जाण आसले की जेजू खरेंच देवाचो पूत म्हणून. आनी आयजच्या शिवर्तमान आमी वाचता की भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू थंयसर खूब लोक थंयसर आसलो आनी तांकां तो सुटका दितालो तेन्ना जे देंवचार भायर सरताले ते म्हणूंक लागले, तूं देवाचो पूत. भाव भयणींनो, हे जे देंवचार आसले, जे लोकां मदें आसले, तांकां लोकांक एके भाशेन घट धरून दवरलेले ह्या देंवचारांनी, जेन्ना ते भायर सरतात ते
जेजूक वखतात आनी ते जेजूक म्हणटात तूं देवाचो पूत. आयज भाव भयणीनो, आमी जी ह्या संवसारान आसा, खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, खरें आमी जेजूचेर सत मारता, आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. आमकां आयज देंवचार देवाचे पूत म्हणून वखदाव घाय. आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार. जेजू आमचे भितर आसा. पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमची कूड जावन आसा. आमकां देंवचार भियेता गाय आनी खरेंच म्हणटा तूं देवाचो पूत आमचे कडेन कोरसोडटा, आमचे कडेन पयस वेता. आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच हो प्रश्न विचारुया. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा जेजूचे पाटलादार, पूण जेन्ना हे कोरोना व्हायरस चलता, हे कितलें वायट चलता, कितलो लोक मरता, आमकां भिरांत येता काय? जो कोण आमचे भितर आहा, जो कोण आमचे भितर आहा, तो ह्या संवसारांत व्हड. कित्याक जो कोण आमचे भितर आहा जावन आसा जेजू क्रिस्त, जो भितर आमचे आसा जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी आमी जाणो की जो कोण आमचे भितर आहा तो व्हडतो, तो व्हडतो आनी जो भायर आसा एकदम ल्हान. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शेवटतनाची आमी नियाळ करता, आमी ह्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय दवरया. देंवचार जेजू म्हणून म्हणाले तूं देवाचो पूत, आनी ते धांवन पयस वेताले, जेजू कडेन लागीं येनासले. आनी जेन्ना आयज आमी खरें जेजूचेर भावार दवरता, खरेंच आमी मानता की जेजू आमचो सोमयान देव म्हणून, खरेंच आमी मानता की आतां आमी ताका मानून आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा आनी आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देंवचाराक केदींच लागीं येवपाक कसलीच घोटाय आसची ना. देंवचार पयस वेतलो. पूण भाव भयणीनो, आमकां जाय देवाच्या उतराक घट रावन. आमकां जाय देवाचें उतर आमच्या भितर आमच्या काळजान आनी आमच्या मनाची नोसणी करप. सदांच आमच्या देवाचें उतर जेन्ना आमच्या काळजान आमच्या मनान आसा, आमच्या तोंडांतल्यान पासून हें देवाचें उतर सुट्टलें. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर पोत्तून उलोवंक वेतले तेन्ना हो देंवचार पयस वेतलो. आमकां खरेंच तो देवाचो पूत, देवाची धूव म्हणून मानून घेतलो आनी तो केन्नाच आमच्या लागीं वचना, पूण पयस वेतलो आनी आमकां केन्नाच त्रास दिवचो ना. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां, आमी खरेंच पाटलावदार जावन आसा जेजूचे जाल्यार, आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार हें जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक जाय सदां एक एकल्या तोडीर. कित्याक खरें जेजू आमचे सरे आसा. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया आनी हें उतर जें आमच्या काळजान आसा हें आमी पोत्तून उलोवन, हें पोत्तून पाडून हें जैतिवंत जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज सावन आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.